नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरले 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर। सत्ताधारी तशेंच विरोधकांनी उक्तायले दुख्ख। मडगांव केप्यां वचपी रस्त्या कुशीकची बेकायदेशीर बांदकामां आनी गाडे केले मातये भरवण। आकेबाईश पंचायतीन केली कारवाय। आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे आसा व्हड सपन। गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खात्याचे यत्न सुरू। शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसायची माहिती। डीआयजीन घेतली इंटग्रेटेड रोड एक्सिडंट डेटाबेस या ऑनलायन पोर्टला विशीं खासा बसका। अपघातांची तात्काळ ऑनलायन माहिती। पीडब्ल्यूडी आनी हायवे ऑथॉरिटीच्या समन्वयाचेर भर। वेगवेगळ्या राजकीय चर्चा उपरांत आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी मुख्यमंत्री दिसले एकठांय। मात दिल्ली वारीचेर उलोवपाक दोगांचोय न्हयकार। मुख्यमंत्र्याचे देव बरें करूं। मया 50% परस चड शेतां पडल्या पडीक। मिनाचो गाळ साचिल्ल्यान शेतकार पडल्या अडचणी। आतां खबरो विस्तारांत। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग बिरेस्तारा संवसाराक अंतरले। स्वास घेवपाक त्रास जाताले हे खातीर तांकां दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांकां वयाच्या 92व्या वर्सा मरण आयले। तांच्या मरणाक लागून पुराय देशांत दुख्खाचे वातावरण आसा। तांचेर दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। ह्याच हॉस्पिटलांत तांणी निमणो स्वास घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार आनी हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात। Today it's a sad day, and we were sad to hear about the loss of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. As a renowned सगळे ताका एक बरो इकॉनॉमिस्ट तसोच स्टेट्समॅन आणि एक विजनरी लीडर जो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो नरसिंहा रावाच्या कॅबिनेटात आणि त्या वेळार ही प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियाज इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि ग्लोबल स्टँडिंग. Nandar he became the prime minister and served for 10 years, and his passing leaves a void today in India's political landscape. So my heartfelt condolences to his family, and it is a great loss for the Congress party. देशाचे आदले प्राईम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक जाणकार, खूप शिकलेलो आणि एक बरो प्राईम मिनिस्टर म्हणून तेजी जगभर नामना आसा। म्हाकाय तेजे बरोबर काम करपाक संदी मेळिल्ली जेन्ना हांव NSYचो इन्चार्ज म्हणून दिल्ली काम करतालो। जेन्ना तेका आमी मेळटाले तेन्ना आमकां दिसनाशिल्लें की एक प्राईम मिनिस्टराक मेळट म्हणून, म्हणजे इतके खालतीकायेन आमकां तो रिसीव करतालो, आमकां ट्रीट करतालो। त्याने देशाक एक वेगळो बदल हाडलो। जेन्ना आख्ख्या वर्ल्डाक बरे बरे कंट्री कॉलेप्स जाताल्यो त्या टायमार त्याने आमच्या देशाक सावरले। एक त्या रिसेशनांतल्यान भायर काडपाक त्याने खूप मदत केली। त्याने एक देशाक वेगळी दिशा दिली आमच्या, आणि तातूंतल्यान आमची खूपशी उदरगत जाली। देशांतले प्रत्येक नागरीक ताका विसरपाक शकपाना। एक बरो प्राईम मिनिस्टर म्हणून त्याने देशाक काम केल्लें, आणि त्या खातीर ते सदांच लोकांच्या मनान उरतले। हांव आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचे वतीन डॉक्टर मनमोहन सिंगाक श्रद्धांजली दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे व्हडले सपन आसा। ह्याच उपक्रमा खाला गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खाते वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटात। फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक मजत केल्या, अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली।
आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याची सपना जावन आसा. गोयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खातें वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटा. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजणांचो लाव घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक खूब मजत केल्या. शेतकारांक बियाणां पासून ते मार्केटिंग मेरेन अनुदान दिवपाचें काम शेतकी खातें करता. गोंयांत 27 तरेच्या भाज्यांचें उत्पादन जाता, जाल्यार कांय भाज्यांचें गोंयच्या वातावरणाक लागून उत्पादन जायना तांचेर आमी चड लक्ष दिनात. खात्या कडल्यान जी मजत शेतकारांक जाय पडटा ती आमी करतात. तशेंच शेतकारूय आमकां सहकार्य करतात अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हांचे 2 स्वप्न जावन आसात, जे 2 उपक्रम जावन आसात. आतां आमी गोंयचो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमच्या गोंयची शेतकार आत्मनिर्भर जावचे किंवा आमच्या गोंयची शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे आणि आमची गोवा स्टेट स्वयंपूर्ण जावची हाजे खातीर आमचे सरकार आणि आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सामके खूब प्रयत्न करीत आसा. आमची फाटल्या 1-2 वर्सांची जर वाटचाल जर पळयली जाल्यार आमी आमच्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण जावचे हाजे खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खूब तरेच्यो येवजण्यो ज्यो आसा राबयता. आतां ह्या येवजणेंतल्यान जर आमी जर गेले जाल्यार रायट फ्रॉम सीड टिलेज म्हणजे सीड आनी टिलेजी सावन टील हार्वेस्ट आनी मार्केटींग इतल्या पिरियडा भितर आमी शेतकारांक आमच्या सबसिडी दिता. ती मागीर जावनी टिलेज करपा खातीर तांकां सबसिडी आसा, प्लाविंग करपा खातीर, मागीर सीड घेवपा खातीर सबसिडी आसा, मागीर एग्रीकल्चर मशिनरी घेवपा खातीर सबसिडी आसा, ताका फेन्सिंग करपा खातीर सबसिडी आसा, ताका बांय मारपा खातीर सबसिडी आसा, पंप बसोवपा खातीर सबसिडी आसा. आनी इतलेंच न्ही, जर मुखार वचून तो सपोज जर मार्केटिंग करता ताका मार्केटिंगाचेर सुद्दां एश्युअर्ड प्रायस ही स्कीम आसा, सबसिडी आसा. जेणे करून ह्या सगळ्या स्किमींतलो जर विचार जर आमी केलो जाल्यार आमचो शेतकार खंयच फाटीं उरपाक शकना आनी तो स्वयंपूर्ण जावचो हेजे खातीर आमी प्रयत्न केले आसा. जाल्यार आमची जी स्कीम आसा ती प्रमोशन ऑफ व्हेजिटेबल्स विथ एश्युअर्ड मार्केट ही एक अशी स्कीम आसा. ही स्कीम आमच्या बारीक शेतकार जे आसा, आमच्या तुमकां खबर आसतली गोंयची जे पळय शेतकार आसा ते सामके बारीक शेतकार, म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या शेतकारा कडेन मोठी जमनी ना. सो बारीकांतलो बारीक शेतकार सुद्दां जेन्ना व्हेजिटेबल कल्टिवेशन करता तेन्ना त्या व्हेजिटेबल कल्टिवेशनांतल्यान तो स्वयंपूर्ण जावचो हेजे खातीर आमचे प्रयत्न आसा. जाल्यार आमच्या गोंयांत सादारण एक 27 टायप ऑफ व्हेजिटेबल्स ज्यो आमच्या गोंयचे कंडिशनाक, गोंयचे क्लायमेटीक कंडिशनाक इजिली जाता, ह्यो 27 तरेच्यो भाज्यो, ह्यो 27 तरेच्यो भाज्यो आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा ते प्रोक्युअर करता. जाल्यार एक ग्रीन चिलीज किंवा भेंडी किंवा क्लस्टर बीन, चिडकी मिडकी ही गोंयची कंडिशनाक इजिली कल्टिवेट जाता. सो ही जर कल्टिवेट करपाक जर एखाद्या शेतकाराक 1 किलो प्रोडक्शन घेवपाक जर 100 रुपये जर कॉस्ट जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणटा आमी ताका, 100 रुपये जर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाता 1 किलो प्रोड्यूस करपा खातीर, जाल्यार 150% म्हणल्यार 150 रुपया शेतकाराक फारीक करून आमी ती भाजी विकत घेता. मोठ्या प्रमाणाक आमकां गोंयांक कांदो लागता आनी बटाट लागता. सो हे आमचे क्लायमेटीक कंडिशनाक ते पॉसिबल ना. सो ह्या हेजेर आमी चड स्ट्रेस घेवन फायदो ना, तो जायच ना. म्हळ्यार गोंयची कंडिशनाक प्रोडक्शनच घेवपाक शकना आमी. टोमाटाक एक प्रकारचो रोग येता, विल्ट येता. सो ताका लागून आमची गोंयची क्लायमेट जी आसा ते हॉट आनी ह्युमीड क्लायमेट आसा. सो हॉट एंड ह्युमीड क्लायमेटान भितर ताका टोमाटाच्या झाडाक रोग लागता, विल्ट म्हूण येता. सो ताका लागून आमची कंडिशनाक टोमाट बरो जायना आनी फायदेशीर जायना. आमी तांकां सीड अरेंज करता. आमी खुबश्यो वेरायटीचे सीड, हायब्रीड वेरायटीचे टोमाटाचे सीड एट 50% सबसिडीचेर आमी दिता शेतकारांक. चेरी टोमॅटोचे सीडी बी आमी दिता. गोंय राज्य स्वयंपूर्ण जावचे हो प्रयत्न आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां खूब एकदम बरो आसता आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंटा वरवीं आमी सामके सकल म्हणजे ग्रावंड फिल्डाचेर वचून आमी शेतकारांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करता. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयची DIG IPS वर्षा शर्मान बेरेस्तारा पुलीस मुख्यालयांत इंटग्रेटेड रोड एक्सिडंट डेटाबेस ह्या ऑनलायन पोर्टला विशीं खासा बसका घेतली. अपघातांची तात्काळ म्हायती मेळची आनी जे सुवातेर अपघात घडटात तो आवश्यक ती पावलां उखलून सुदारणा करपाक सोंपेपण जावचें हो ह्या ऑनलायन पोर्टलाचो मुख्य उद्देश. मात ह्या पोर्टलाच्या वापराचेर ज्यो कांय थोड्यो त्रुटी उरल्यात त्यो पयस करपा विशीं चर्चा करपाक ही बसका आशिल्ली. पळयात पुराय बातमी.
गोंयांत जावपी अपघाताची तात्काळ म्हायती मेळची आनी जे सुवातेर अपघात घडटात थंय आवश्यक ती पावलां उखलून सुदारणा करपाक सोंपेपण जावचें हो इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस ह्या ऑनलायन पोर्टलाचो मुख्य उद्देश आसा. बिरेस्तारा गोंयांतल्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयची DIG IPS वर्षा शर्मान पुलीस मुख्यालयांत हे ऑनलायन पोर्टला विशीं खासा बसका घेतली. हे ऑनलायन पोर्टल अस्तित्वात आसा आनी ताचो कांय प्रमाणात वापरूय जाता. मात हे पोर्टलाचे वापराचेर ज्यो कांय थोड्यो त्रुटी उरल्यात त्यो पयस करपा विशीं चर्चा करपाक ही बसका आशिल्ली. हे बसकेक भलायकी अधिकारी, येरादारी अधिकारी, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी, हायवेचे तशेंच कोर्टाचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिसाचे पदाधिकारी, हेल्थ इन्शुरन्साचे अधिकारी हे साबार जाळवणदारांची हजेरी आशिल्ली. ह्या ऑनलायन पोर्टला वरवीं डॉक्युमेंट घेवन प्रत्येक खात्यात प्रत्यक्ष वचपाचें पडचें ना. वेळ वाटावतलो. एका क्लिकाचेर सायट इन्स्पेक्शनाची मागणी करपाक मेळटली. हे संबंधीची फुडली चर्चा करपाक जानेराच्या निमणे सप्तकात वा फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकात परतून बसका जातली अशें DIG वर्षा शर्मा हांणी सांगलें. आज मैंने जो मीटिंग ली उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था. इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट एनालिसिस और वी वांट टू वर्क ऑन फेटल एक्सीडेंट. द मोमेंट एंड एनी एक्सीडेंट हैपन्स द IO, द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ टू fill the form online about the details of the accident, and we are fixing time limits. Within this time limit the inspection has to be done by the RTO and submit his report also online. And the health department, when they do the medical examination of the injured, they also upload the initial medical examination. And in that we have categorized it as short term remedial measures and long term. The short term remedial measures need to be implemented within 15 days so that the accident does not repeat on the same stretch. Think by a time bound action plan we will be able to, in the coming year we will be able to do something positive and have a curve on fatal accidents and overall accidents in Goa. Presently the app is also there. They are filling the forms online, but some hitches are there, glitches are there, like time limits have to be fixed. There should be provision of uploading of the documents that we discussed, and the next meeting we will be having in January, end of February, first week. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेगवेगळ्या राजकीय चर्चे उपरांत पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी मुख्यमंत्री एकठांय मंत्रालयांतल्यान भायर येतना दिसले. मात दिल्ली वारीचेर दोगांयनी उलोवप टाळ्ळें. मुख्यमंत्री आमदार प्रवीणाक आपलेच गाडयेन बसोवन घेवन गेलो. पळयात. आपल्याक दिल्ली पक्षाचे वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आपयल्लो म्हणून पेडणेचो आमदार प्रवीणान सांगिल्लें. मात पक्षाचे खंयच्याच फुडाऱ्यान प्रवीणाक दिल्ली आफोवंक नाशिल्लो म्हणून प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन स्पश्टीकरण दिल्लें. हे सगळे घडामोडी उपरांत आमदार प्रवीण आर्लेकर खंय दिश्टी पडनाशिल्लो. मात बिरेस्तारा मंत्रालयांतल्यान मुख्यमंत्र्या वांगडा भायर सरतना प्रवीणाचें दर्शन जालें. दोगांयनी दिल्ली वारीचे विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें. देव बरें करूं म्हणीत CMान प्रवीणाक आपले गाडयेंत घेवन थंयच्यान पांय काडलो. सर तुम्ही दिल्ली गेल्ले आयज प्रवीणूय तुमच्या वांगडा दिसता. खुबश्यो गजाली आयकप येता सर. खुबश्यो गजाली आयकूंक येता ह्या दिसान. अच्छा सर खुबश्यो गजाली दिल्ली विजीट जातकीर खुबश्यो अश्यो गजाली इवन प्रवीण आर्लेकरांक बीन आपयल्ल्या बीन. सर बरें देव बरें करूं. एकंदर पळयत जाल्यार आमदार प्रवीण आर्लेकरान सनबनाक विरोध करून पासून धारगळे सनबन जाता. टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचेरूय प्रवीण आनी मंत्री मॉविनाचे बरेच वाजिल्ले. प्रत्येक फावट आमदार आर्लेकर 4 पावलां फाटीं सरतना दिश्टी पडटा. घडये प्रवीणाचे कांय चलना आसतलें म्हणून आतां पेडण्या चर्चेन नेट धरला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कळंगूट दर्यादेगेर बोट उमटून एक पर्यटक बुडलो. हे दुख्खाचे घडणुके उपरांत आमदार आनी सरकारी एजन्सी जागी जाल्या. ह्या वेवसाया खातीर सरकारान चालीक लायिल्ले नेम खरपणान पाळचे आनी फकत हायसाच्या निमतान बेकायदेशीर कामां करून प्रवाशांच्या जिवांक धोको निर्माण करपाचो यत्न करचो न्हय अशी सुचोवणी बंदर कॅप्टन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वेवसायिकांक दिल्या. तशेंच बोटी चलोवप्यांनी नेमांचें उल्लंघन केल्यार थेट अटक करतले आनी बोटीचो येरादारी परवानो स्थगीत करतले अशी शिटकावणी आमदार मायकल लोबो हांणी दिली. सोयरे दिस इज नॉट डन. तुम्ही धंदो काबार करतले हितून. तुमचो धंदा, बिझनेस इज युअर्स नॉट मायन. आमी तुमचे बरे मागती, पूण धंदो काबार जावंक जायना. जस्ट बिकॉज यू आर
going to allow those people to walk around, do nonsense things over here? तुम्ही सगळ्यो कंट्री भोवन येयल्ले आहा मरे. श्रीलंका व्हडली कंट्री जर इतले बरे ट्युरिझम करूंक शकता जाल्यार आमी कित्याक करूंक शकता? सीएम बसून बेजार जाला. म्हाका 3 फोन मारले तेणें. This cannot happen like this. Overloading not allowed. तुमचीशी नाही. PI will monitor. तू पळय कोण तुका दिसलो, your letter has to go immediately to him. He will suspend. तू सस्पेंड करा. कोणाचोच इन्सिडेंट असो जावंक जायना बाबा. लायफ मरे ते आमचे. आमी लायफ ते आपले लायफ तुमच्या हातीन दिता आनी तुमी वयता भायर तेंकां घेवन. कॅनॉट बी ओवरलोडिंग. कोण येवन फाल्यां सांगतलो ना एक भाशण दिलें आतां 8 दिसांनी परत ओवरलोडिंग स्टार्ट जालें. तशें जावंक जायना. मातशें केअर घेया. हे आमचे गोवन स्टेक होल्डर्स आहे. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केला तेंच्यांनी. पूण एट द सेम टायम दे शूड नो वॉट दे शूड डू अँड वॉट दे शूड नॉट डू. आय एम टेलिंग दॅम ओपनली. सगळे जाण हिंगा आहा आनी कोण ना बसून तेंकां. तुमच्या माध्यमांतून सांगता हांव सावथ गोवा आहा, बागान आहा, शिकेरे आहा. शिकेरे काय बरें चलता स्मूथ. केन्नाच जायना ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग जावंकूय उपकारना. कितले ते पयशे? हाव मच वी आर गोइंग टू मेक एक्स्ट्रा पर ट्रीप? 500 रुपीज, 500 रुपया खातीर कोणाचो जीव घालपाचो आमी ना. लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दीस. डू प्रॉपर बिजनेस. एक मनशा खातीर सगळ्यांक त्रास जातले. बेरेस्तारा राती काणकोण करमल घाटार भयंकर स्वयं अपघात जालो. चारचाकी चलोवप्यान स्वताच रस्त्या देगेक आशिल्ल्या डिवायडराक धपको दिलो. कारयेन दादलो आनी बायल आशिल्ली. ह्या अपघातान बायलेक गंभीर जखम जाल्ल्याचें कळटा. काणकोण करमल घाटाचेर एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ही कार एक दादलो आनी बायल पंचवाडीच्यान काणकोण येताली तेन्ना हो नेमको सायडीच्यान कसो गेलो हें आजून कारण स्पश्ट जावना. आमी पळोवपाक शकता की एक डिवायडरा हिट करून ही गाडी अशी रावल्ली आसा आनी ही हांगा सामकी कडेन रावल्ली आसा. खोल दरी आसा. एक फूट सुद्दां सायडीक गेली जाल्यार ही गाडी उलटून सकयल पडपाची आसा. एक्सिडेंटा भितर तो दादलो आशिल्लो तेवटच्यान ताका किरकोळ जखम जाली आनी बायल जी आशिल्ली ती बायल भितर ट्रॅप जावन उरली गाडये भितर. स्थानीक जे हांगच्यान यो वच करताले तेणी त्या बायलेक काडली आनी 108 कॉल केले. 108तल्यान तिका मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. गोंय पुनर्वसन मंडळाच्या 98वे बसकेन मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या. पुनर्वसन जाल्ल्या लोकांक मालकी हक्क दिवप, फुडाराक मंडळाचे प्रकल्प PPP तत्वाचेर राबोवप, मंडळाच्या स्टाफाक नोकरेंत कायम करप तशीच नवी नोकर भरती करप हे आनी हेर महत्वाचे निर्णय हे बसकेन घेतल्यात. गोंय पुनर्वसन मंडळाची 98वी बसका मुख्यमंत्र्याच्या हजेरेत पणजे मंत्रालयात जाली. ह्या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय आनी हेर वांगड्यांची हजेरी आसली. ह्या बसकेत पुनर्वसन जाल्ल्यांक घरांची आनी जमनीची मालकी दिवप, फुडल्या मंडळाचे 3 प्रकल्प PPP तत्वाचेर राबोवप, मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करून नवी नोकरेची पदां भरप, एकाच हप्त्यात मंडळाच्या स्टाफाक सॅलरी ग्रांट दिवप, 85 कोटींचे वर्सुकी बजेट संमत करप ह्या कांय महत्वाच्या गजालींचेर चर्चा जावन निर्णय जाले. आमचे जे बजेट असलेले आमचे रिहॅबिलिटेशनाचे ते आम्ही जवळजवळ 100 कोटी पण मागलेले, पण 85 करोड आमचं मुख्यमंत्र्यांनी पास केले. कारण मंत्र्यालयान आम्ही आज मिटींग दवरली, तेका आमचे नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा कलेक्टर, बाकीचे सगळे ऑफिसर, मागीर चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सातत्यान सगळे हजर रावले. आणि जे आमचे थोडेशे डिपार्टमेंटान कितें कमी पडटले ते आमकां तेणी सगळे आमकां दिवपाचें आश्वासन दिवन ऑलरेडी सगळे स्टार्टही केले. त्याच बरोबर आमचे थोडे आमचे खुबशे जमनी आहा ते PPP मोडार दिवन आमी लोकांक कशे आमी हँडल करतले, लोकांची कशी घरां जे आतां वास्तू आमचे सड्यार आसा ती तांकां ओनरशीप आमी दिवंक जाय. तो एक आमचो सातत्यान मुद्दो आसा की डायरेक्ट तांकां ओनरशीप दिवन म्हणजे तेतूंतल्यान तांकां एकदां सुटकारा कशें तेंच्या नांवार करपाची हेंय आमी मुद्दो मांडलो. त्याच बरोबर
बाकीचो आमचो पयलींचो स्टाफ आहा जो 2006 जॉईन जालो अजून पर्यंत ते कोण फिक्स ना, तेंच्याय बद्दल आमी विचार केल्लो आसा आनी न्यू जॉब आमकां घेवपाक जाय. ऑलमोस्ट आमकां जर बरें आमचें जर डिपार्टमेंट जर चलतलें रिहॅबिलिटेशन जाल्यार आमकां जवळ जवळ 60 सुमार स्टाफाची गरज आसा. तेही आमच्या एप्रूव्ड केला कारण ते आमकां अमकें तरी जॉब म्हणजे घेवपाचे हितून जे मागीर ते आमी काडपाक लायला ऑलरेडी, तेही आमचें काम जातलें. पूण एकंदर पळयलें आयज आमची मिटींग सारकी बरी जाल्या आनी मुख्यमंत्र्यान सारको आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी सगळीं जी कामां आसा ऑन द स्पॉट तेणी मार्गी लावपाक लायली. पयलीं आमकां अशें कोणी लक्ष घातलें नासलें, पण आमी जेन्ना हांव चेअरमॅन जालो त्या हितूनसून हांव म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून चर्चा करीत आसता ते खूब कमी आसलेले. तेज्या उपरांत आमी सारके आमचो सेक्रेटरी येयला, सो तेणी आमी बसून डिस्कस करून आमी बोर्ड मिटिंगेक आमी डिस्कस केले. बाकीचे मेंबर आसलेले आमचे सगळे आमचो सेक्रेटरी बाकीचे सगळे स्टाफ आसलेलो आनी आमी सगळे जेन्ना ओवरऑल जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां खूब कमी येतालो आनी जो आमचो पेमेंट सुद्दां जो स्टाफाचो आसा तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी येतालो. तो सुद्दां एकाच इन्स्टॉलमेंटान सगळो पेमेंट आमचे कडेन येतलो आनी डायरेक्ट फायनान्स डिपार्टमेंटाकूय आमच्या मुख्यमंत्र्यान कळयल्लें आसा. एकंदरीत जरी पळयलें जाल्यार सारको बरी मिटींग जाली आनी ऑलमोस्ट सगळ्यांक ऑर्डरी दिली मुख्यमंत्री. PPP मोडाचेर म्हणजे कशें आसता, बरी खंयची कंपनी आमी टेंडर आउट करतले जे म्हणजे 40-60 जे कितें येता रेव्हेन्यू तितून आमकां कशें आसा आमच्या रिहॅबिलिटेशनाक कमी कमी एक 200-300 कोटी सुद्दां प्रॉफिट येवपाक शकता जेन्ना आमी हे सगळे. कारण आमची जमनी रिहॅबिलिटेशना कडेन आमच्यो जमनी ज्यो आसा गव्हर्मेंट त्यो खुबश्यो अश्यो आसा त्यो जर आमी आयज बेश्टे बंद दवरून कांय फायदा. जर आमी कित्याकूय लागून आतां पळय लोकांक रिहॅब करतलो जाल्यार थंय जर कितें फ्लॅट बी बांदले जाल्यार तांकां थंय ट्रान्सफरय करूंक मेळटा आनी ह्यो अश्यो करून घटना हे केन्ना केन्ना घडत आसता. सो आमी सगळे हितून आमी रेडी रावपाक लागून आमी बरें डिसिजन घेतला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. येता त्या 26 जानेराक प्रजासत्ताक दिना दिसा काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे सेवा सुरू जावपाची शक्यताय आसा. ह्या मार्गार काश्मीरांतले अंजी आनी चिनाब रेल्वे पुलाचें काम पुराय जालां. सद्याक बानिहाल ते संगलदान उत्तर भागांत जाल्यार जम्मू ते कटरा रेल्वे सुरू आसा. कटरा ते संगलदान हे मदले पावंड्यार हे 2 पूल आसात. केंद्र सरकाराचो एक महत्वाचो प्रकल्प म्हटल्यार काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे सेवा. ही रेल्वे मार्गाचे काश्मीरातले अंजी आणि चिनाब रेल्वे पुलाचे काम पुराय जाला. हाचो आढावो घेतला गोमंतकाचे वरिष्ठ पत्रकार अवित बगळे हांणी. अंजी खट ब्रिज पे हैं आप. ये हमारा ब्रिज 4 भाग में डिवाइड है. 120 मीटर का एक्सिलरी वायरडक्ट है, 94 मीटर का एम्बैंकमेंट है और मेन केबल स्टे ब्रिज 473 मीटर का है और 138 मीटर का कनेक्टिंग हेडर है. तो इस ब्रिज में 96 केबल पे टिका हुआ ब्रिज है और ये ब्रिज एसिमेट्रिकल ब्रिज है. एक स्पैन 290 मीटर है, दूसरा 250 मीटर है. इसलिए टोटल फोर्स हमारा MP1 जो 20 मीटर बेल जिसमें सरकमफ्रेंस में 159 माइक्रोपाइल 40 मीटर डेप्थ का किया हुआ है और उसके बाद स्पेशन किया है. उसके बाद हमारा 32 कॉलम्स पे फिल करके बेल कैप बनाया है. उसके ऊपर हमारा ये MP1 एम्बैंकमेंट है. उसमें सबसे टॉप वाला पार्ट जहाँ केबल लगा हुआ है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर है. इसमें स्टील के बॉक्सेस हैं और इनकेस्ड इन RCC. इसमें ये ब्रिज 213 kmph के लिए डिज़ाइन है और इसको यहाँ पर विंड का इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए मेन स्पैन में एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर लगाया गया है. आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके. और हमारा इस पे 96 केबल है उसमें सबसे लंबा केबल जो है वो 295 मीटर का है और जो सबसे छोटा केबल है वो 81 मीटर का है. आयज आमी आसा उधमपूर लागींच्या म्हणजे रियासी डिस्ट्रिक्ट जे जम्मू आनी काश्मीराचे आसा थंयच्या अंजी ब्रिजाचेर. हो जो ब्रिज आसा हाचें वैशिश्ट्य अशें की रेल्वेच्या इतिहासांतलो हो पयलो केबल स्टेड ब्रिज आसा. हाची सकयल्यान एक अंजी नांवाची एक नदी वयता आनी त्या नदीचेर हो ब्रिज बांदलेलो आहा.
दोशी सायडीन दोंगर आसा आनी ते मदल्यान ही नदी व्हांवता. त्या अंजी नदीच्या नांवा वयल्यान ह्या ब्रिजाकय अंजी अशें नांव दिल्लें आसा. रिवर बेड जो आसा त्या रिवर बेडांतल्यान हो जो ब्रिज आसा हाची सकयली सायड 143 मिटराचेर आहा आनी सगळ्यात वयली जी हायट आसा केबलाचो जो खांबो आसा हो 193 हेचेर आसा. उधमपूर, बारामुल्ला आणि श्रीनगर असो हो टप्पो जोडपी अशें हे रेल्वेचें काम सध्या जम्मू काश्मीरान सुरू आसा. हाचो उपेग जो आसा हो भारतीय मिलिटरी खातीर व्हडलो जावपाचो आसा. आतां सध्या जम्मूच्या फुडें रेल्वे ना, तेका लागून तांकां रस्ते मार्गे सीमावर्ती भाग जो आसा बॉर्डर एरिया जी आसा त्या एरियेन मिलिटरी व्हरपाची पडटा. ही रेल्वे कनेक्टिविटी वाडली काय एका वरा भितर मिलिटरीची जी मुवमेंट आसा ती सोपी जातली. तुम्ही पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. हांव अंजीच्यान अवीत बगळे, गोमंतक टीव्ही खातीर. लंचटाईम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.